ताका कॉलॉन कॅन्सर जालें. कॉलॉन म्हळ्यार व्हडल्या आंतकिडीचें कॅन्सर. मोर्चार आसलो, भियेलो, कावजेलो, गांवाक आयलो, बायले सांगता हांगा तर येताना धाकटना म्हळें सर्जरी करीचेच म्हण. सर्जरी केली आनी ताज्या उपरांत किमोथेरपी रेडिएशन करूंक आसलें. पूण तितल्यार थंयसर खंयच्या गांवांत तो काम करता, खंय कुवेट गी, मस्कट गी, दुबय, थंयसर ताजी विजा काबार जाता. ताणें फाटीं वचचेत आनी वचून ताजे बायलेन म्हणी वचचें. आतां बायल गेला तो एकलोच. ताजी भुरगीं शिकोवंक परगांवान गेल्यान, इंग्लंडाक आनी खंय कॅनडा गी हांगा USA. थंय शिकोवन जालां, तांकां थंयसर काम ना. जायते पयशे आनी लॉन काडलां हांगा गांवांत ती घर बांदूंक, जागो काडूंक आनी परगांवांत थंयसर भुरग्यां शिकोवंक. देखून आतां पयशांची गरज आहा, देखून बायले धाडले आनी तो एकलोच सांगा. देखून मोर्चार आसलो, देखून भियान दैवी कलोरेत मंदिराक आयलो तो. हांगासर येवन कॉपेलांत येवन रडोन मागता तो. देखून हांव थंयसर गेल्लो, ताका पळयलें, ताजे कडेन उलयलो, ताका मागता आसतना आयलो संदेश हांवें ताका दिलो. तूं सत मनशी जालें, देवाची महिमा तूं पळयतलो. तूं बरो जाताय, भियेनाका, तूं वेताय परगांव वचून तुजी विजा रिन्यू करूंक जाता आनी तुजें कामय तुका फाटीं मेळटा. तो धैर्यान ते पातयेवंक लागलो. तो गेलो. किमोथेरपी रेडिएशन सगळें करतना ताका सगळें सोसूंक साध्य जालें. आनी उपरांत तो फाटीं गेलो, काम करून ताका साध्य जालें. आनी एक 3 म्हयने जायत जाल्यार परतून ताका पोटांत दूख सुरू जाली. डाक्टरान म्हळें ही पिडा रिलॅप्स जाल्या बरी दिसता, वच गांवाक. आनी तो गांवाक आयिल्लो, डाक्टर लागीं वेच्या पयलीं हांगासर आयलो आनी म्हणालो, फादर म्हाका देवान कित्याक हे म्हाका परतून ही पिडा अशें गेला, गेले ते आयिल्ली हांव देवा कडेन मागोन गेल्लो. भोवमोगाच्या न्हू त्रिएक देवाक मान करून हो मागण्याचो वेळ आमी प्रारंभ करया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. सोम्याचे नांवी आमचो आधार, ताणें रचला सर्ग आनी संवसार. सर्वेस्परा आयक म्हजें मागणें आनी म्हजी बोब तुज्या मुखार पावोवन दी. सर्वेस्पर तुमचेय सोफे आसो आनी तुमचेय सोफे आसो. भोवमोगाचे न्हू आमी सगळ्या सृश्टी सवे मेळोन सर्गींच्या देवा बापाक सांतीसेम दिनदादीक मान करया, तांकां अर्घ आनी होगलाप दिवया आनी दैवीक वातावरणांत आमी प्रवेश जावया. सगळी सृश्टी सोम्याची स्तुती गायता. 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 सुकणी सांवजां 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 सोम्याची स्तुती गायता. घुडे दोंगर सोम्याची स्तुती गायतात. घुडे दोंगर सोम्याची स्तुती गायतात. रूख झाडां सोम्याची स्तुती गायतात. रूख झाडां सोम्याची स्तुती गायतात. एकठांय जावून सोम्याची स्तुती करया. एकठांय जावून सोम्याची स्तुती करया. ताळयो पेटोवन सोम्याची स्तुती करया. ताळयो पेटोवन सोम्याची स्तुती करया. नाचोन गावोन सोम्याची स्तुती करया. नाचोन गावोन सोम्याची स्तुती करया. स्तुती करया सोम्याची हालेलुया. स्तुती करया सोम्याची हालेलुया. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. भोवमंगळा सर्गींचे बापा, सगळ्या सृश्टे सवे मेळोन तुका अर्घ आनी होगलाप दिवचे. कितल्या उल्हासाचे, आनंदाचे आनी संतृप्तेचे जावन आसा बापा. तुवें संवसार रचता आसतना भोव सोबीत आनी सुंदर जावन रचलाय बापा. ह्या सोबीत सुंदर सृश्टेचेर आमी नदर घालता आसतना तुंच कितलो सोबीत सुंदर आनी श्रेश्ठ सुंदर म्हणून बापा आमी वळखून घेता बापा.
तुजी सबाय तुज्या भुरग्यांक तुवें दिल्या आमकां तुज्याच सुरपायसो तुज्याच सारकेसो जावन सोबीत सुंदर करून आमच्या अंतस्करणांत आमच्या आत्म्यांत तुवें रचलाय बापा तीच सबाय आमच्या सृश्टेच्या आरंभार तुवें आमकां दिल्ली आमच्या जिवितांत ती सांबाळूंक आनी आमच्या आत्म्याची ते सबाय सासणाच्या जिविताक बापा सांबाळून धरूंक आमकां तुजी कृपा दी बापा सर्गार तूं वर्त्या सभायेन तूं आमकां रुपांतर करतलोय म्हणून तूं बापा आमी परवशान राखून रावता दिव्या वाणी लायव्ह ह्या मागण्याच्या कार्यक्रमांत वांटेले जावच्या समेत तांचे तूं आशिर्वाद घाल बापा सर तांच्या गरजांनी तूं पाव बापा सदांच आमकां तुज्या मोगान चलय बापा हे आमी मागता हांव तुज्या पुता आमच्या समिया जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव तुज्या सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक आमेन 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 प्रेज द लॉर्ड हालेलुया भोव मोगाच्यान कशीं आसा तुमी सगळीं तुमकां सगळ्यांक हांव एक बरो अपुर्बेचो कृपेचो दीस आनी विशेष पळाभरीत मागण्याचो वेळ हांव मागतां आज सांगाता मेळोन आमी नियाळ करया आमचें मागणें कशें फळाभरीत करून घेवचें आमी सगळीं मागणें करता मोगाचें वी ऑल प्रे बट मेनी अ टायम्स हाव प्रेयर्स आर नॉट फ्रुटफूल फळाभरीत जायनात आनी आमी मागल्लें घेना हाका कितें मोगाचें कारण जावयेत मोगाचें आमी देवाक सोदच्या चड देव आमच्या सोदनेर आसा आमकां तो सोदता कित्याक तो सोदता देव मोगाचें आमचे थंय एकवट जोडूंक आशेता देव म्हजे लागीं तुजे लागीं सांगातपण आशेता आनी अशें देव म्हजे लागीं तुजे लागीं संवाद करूंक आशेता हे तीन संगती मोगाचें आमी उडा सरुया देव म्हजे तुजे लागीं सरता आसतना म्हज्या तुज्या सांगातपणाक तो आशेता देखून देव म्हजे लागीं तुजे लागीं एकवट आशेता आनी तिसरें देव म्हजे लागीं तुजे लागीं संवाद करूंक आशेता देखून आमचें मागणें फळाभरीत जायचें जाल्यार आमचें मागणें गुंडाळेचें आनी खरेपणी प्रभावीत जायचें तर मोगाचें आमी देवाचो सांगातपण आशेवया देवा थंय एकवट आशेवया आनी देवा लागीं संवाद करुया आनी अशें देवा थंय एकवट सांगातपण आनी तो संवाद चलयचे जाल्यार आमकां भावार्थाची गरज आसा मागण्यांत आमी भावार्थान मागणें करची गरज आसा भावार्थान मागणें करतना कितें जाता भावार्थान मागणें करतना तीन संगती मोगाच्यान आमी पळयता पर्सिस्टन्स बोल्डनेस एंड एक्सपेक्टेशन पर्सिस्टन्स भावार्थान मागणें केल्ल्या वेळार मोगाचें आमी तिरासाणेन मागणें करता पळया एका भिकाऱ्यान आमचे लागीं येवन मागच्यांत आनी एका भुरग्यान आमचे लागीं येवन मागच्यांत तफावत आसा की ना आसा कंडिशन भिकारी मागता आसतना एक पटी तो मागता दिना जाल्यार उठून वेता कित्याक ताका भावार्थ ना आमचेर मेळटाच म्हणून पूण एक भुरगो आवय बापाय कडेन विचारतना दिजत दिना जाल्यार सोडिना भावार्थ दिजस म्हज्या देवा तूं दितायस दिजस हांव तुजो भुरगो दुसरें मोगाचें भावार्थान मागचें म्हळ्यार धैर्यान मागचें भुरग्यान थंय धैर्य आसता भुरगो ल्हान हस्कत बापूय घटमूट बळवंत मिशा आयल्या ताका जाल्यारय भुरगो बापाय लागीं मागतना कोण बळवंत मोगाचें ना बापाय वरनी चड बळवंत तो भुरगो कित्याक हा पूण तुजो भुरगो त्या धैर्यान मागचें तिसरें मागण्यान मागता आसतना मोगाचें भरवशान मागचें भुरगो सर तर बापाय लागीं विचारता म्हाका सायकल जायचें बापाय लागीं थोडे पटी पयशे ना जाल्यार आज न्ही फाल्यां परवां ह्या बापाय कोता आसा भुरगो ल्हान अस्कत व्हडलें सायकल ताका दिल्यार रस्त्यार वचत थंय खंय एक्सिडेंट जायत अवघड जायत म्हणून बापूय थोडे पटी भुरग्यांक थोडे संगती दिवंक गळाय करता पूण मोगाचें इन्कार करिना देव थोडे पटी आमकां दिवंक गळाय करता आमच्या जिवितांत आमी मागल्ले मेळनातल्या वेळार मोगाचें नीज भावार्थान आमी आसल्यार बरवशान आमी मागता देवा कळीत आसा केदाळा दी जय कसल्या परिस्थितीन दी जय खंयच्या जाग्यार दी जय आनी त्या वेळार तो दितलो सो आ प्रेयर बिकम्स a prayer of expectation with great faith देखून मोगाचें आमच्या जिवितांत आमी भावार्थ दवरचो देवा बापा थंय समिया जेजू थंय आनी पवित्र आत्म्या थंय आनी आमी भावार्थ दवरता आसतना सतमंतां मागणें म्हणटा आसतना आमी कितें मागता सतमंतां पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार पातकांचें भक्षणें सासणाचें जिवीत आमेन हांगासर मोगाचें तुमच्या गामाना कोरा थंयसर आमी सतमंता आमच्या कुडीचें पुनर्जिवनपण मेल्या उपरांत आनी थंय सरकार भावार्थांचो एकवट
कित्याक थंयसर पुनः जिवंतपणान आमी भक्तांच्या एकतरान देवा थंय आमी एक जातले हांव आनी देवा थंय आमी एक जावन आमी सासणाच्या सासणाची येतले अशें म्हळ्यार आमचें मागणें फळां बरीच जायची जाल्यार आवर प्रेयर मस्ट बी अ प्रेयर ऑफ विजन. आतां विजन म्हळ्यार कालें म्हण जायची. विजन म्हळ्यार एक दिश्ट. तुमी म्हज्या मुखार आसल्यार तुमी म्हाका दिसतात पूण आतां तुमी तुमच्या जाग्यार आसात पूण हांव तुमकां कित्याक दिसता म्हज्या मुखार हांगासर एक कॅमेरा आसा. तो कॅमेरा म्हाका दिसता ह्या कॅमेराच्या फाटल्यान आसलो कॅमेरामॅन म्हाका दिसता. कोणी एक 100 फीट पयस असल्यार म्हाका दिसता इल्लें दिसचें उणें जावन येता. तेंच हांव एका टॅरासार रावन भोव पयस पळयल्यार विज्ञानी म्हणटात सायंटिस्ट म्हणटात एक हांवें 10 किलोमिटर पयस पळयत पूण स्पश्टरान 10 किलोमिटरचे पयस कोण आसा कसो आसा म्हण कळना जाल्यार कोणी मनीस आसल्यार म्हाका दिसता एक 10 किलोमिटर पयस ताच्या पयस म्हाका दिसना. पूण तेंच म्हाका आतां बॉम्बे वचोंक आसा म्हण चिंत्या आनी बॉम्बे वता आसतना हांव खंयी वचना. हांव आमच्या SVDचें घर आसा आमच्या प्रोविन्शियलाचें प्रांतीय वडिलाचें घर आसा थंय म्हाका वचोंक आसा म्हण चिंत्या. हांव वचोंक आसा म्हणून निर्धार घेता आसतनाच म्हज्या मतीन तें एक पिंतूर येता. आमचें SVDचें प्रोविन्शियल घर प्रांतीय घर बँड्रांत लिंकिंग रोडार आसा आनी म्हज्या दोळ्या मुखार येता हांवें ट्रेनार हांगा तावन वचोन थंयसर LTTE म्हणजे कुर्ला टर्मिनसांत हांवें देंवचें थंयसर ऑटोर बसचें म्हज्या दोळ्या मुखार येता. हांवें बँड्रा पर्यंत वचचें ऑटोर या थंय हांव ट्रेनार वचचें बँड्रा देंवचें थंय तावन हांवें लिंकिंग रोडार वचचें आनी थंयसर डोरबॅल दामचें पाद्रापानी दार उक्तें करचें म्हज्या रुमा वचचें तें दिसता. ताकाय दिश्ट म्हणटात. ताका म्हणटात विजन. एक दिश्ट आमच्या दोळ्यांची ती मात्र एक दिश्ट न्ही आमच्या मोतीक एक दिश्ट आसा विजन म्हणटात. आमच्या काळजाक एक दिश्ट आसा आमच्या अंतस्करणाक एक दिश्ट आसा आमच्या आत्म्याक एक दिश्ट आसा. देखून ही दिश्ट मोगाच्यान गरजेची विशेश जावन मागण्यांत भावार्थांत आमी मागल्ल्या वेळार आनी एक दिश्ट आसून विजन आसून मागणें केल्ल्या वेळार तें मागणें गूंड जाता फळां बरीत जाता भोव प्रभावीत जाता. हालेलुया. आनी देव आशेता मोगाचें न्हू आमी असलें विजनाचें मागणें दिश्टीचें मागणें देव आमी खरी जय म्हणून देव आशेता. आतां ह्या दिश्टीचें मागणें विजनाचें मागणें म्हळ्यार कितें. आतां मोगाच्यान तुमी खंयी कंपनीक गेल्यार थंयसर भितर एक आसतनाच व्हडलो सयत बोर्ड आसता. त्या बोर्डाचेर बरयलें आसता विजन मिशन एक्शन प्लॅन. आतां जॉन्सन एंड जॉन्सन एक वखदाची फॅक्टरी जाल्या हांव गेलां थंय भितर गेल्ल्या कुडलें तांचें विजन टू प्रोवायड कॉम्प्रहेन्सीव मेडिकल केअर फॉर पीपल म्हणजे परिपूर्ण संपूर्ण बऱ्यांतलें बरें वखद लोकांक दिवन तांची पिडा गूण करची तांची एक दिश्ट. ती दिश्ट म्हळ्यार दोळ्यांची दिश्ट न्ही सगळ्या कंपनीची ती दिश्ट तें विजन. देखून हर एक वावरकांनी करता आसतना सक्कड लोकांची पिडा गूण करच्या खातीर तांणी आपणाक समर्पीत करूंक आसा. अशें करतना म्हाका आनीक चड समजोवच्या खातीर हांव SVD सभे विशयान तुमच्या लागीं उलयतां. हांव एक SVD पाद्र्या सोचिएतास व बी दिविनी लाते भाशेन तें सोचिएतास म्हळ्यार सोसायटी म्हळ्यार सभा व बी VERBI म्हळ्यार वर्ड शब्द लाते भाशेन दिविनी म्हळ्यार डिवायन दैवीक शब्दाचो मेळ इंग्लिशांत डिवायन वर्ड मिशनरीज म्हणटात. कोंकणीन दैवीक शब्दाचो मेळ. हो मेळ घडलो सांत आर्नॉल्ड जॉन्सन जर्मनी जल्मलो. तो जल्मलो 19व्या शतमानान आनी ताणें SVD सभा घडली 1870 आनी 5 इसवेन 1875. ताच्या जिवितांत ताका मेळ्ळी एक दिश्ट म्हळ्यार दोळ्यांची दिश्ट न्ही परतून सांगता विजन. कशें तें विजन आयलें पवित्र पुस्तक वाचून. पवित्र पुस्तक ताणें वाचलो जुवांव सवांजेल पयलो अवसर पयल्या वळीर तावन 18वी वळ पर्यंत परतून तो वाचतलो. वेळा काळा पुर्वी शब्द आसलो शब्द देवा सवें आसलो शब्द देव जावन आसलो ताका रोसूंक ना. तो वेळा काळा पुर्वीच देवा सवें आसलो. सर वस्तू ताच्या मारिफात रचन जाल्यो रचलेल्या सर वस्तून ताचे तावन जीव जोडलो. तो जीवच मनशा कडेन उजवाड जावंक पावलो. तो उजवाड काळोखान प्रकाशता. ह्या संवसाराच्या काळोखा निमती ताका आटापूंक जालें ना आनी शब्द मनीस जालो आनी आमच्या मदें जियेलो.
सतान आनी खुरपेन भरलेली ताजी महिमा आमी देखली. देवाच्या एकच पुताक सहजल्ली ती महिमा. हालेलुया. हे परतून परतून वाचता आसतना आर्नॉल्ड जॉन्सनान ती एक दिश्ट उदेली, हे विजन उदेलें. कसलें तें विजन, कसली ती दिश्ट. पातकाचो काळोख आनी बेविश्वासाची रात देवाच्या उतरांच्या उजवाडा मुखार आनी प्रेरकात्म्याच्या प्रकाशा मुखार नपयस जायचे आनी समिया जेसूच्या भोवपवित्र काळी समेस्त तांच्या काळजान वस्ती करीची. हालेलुया. हो जाना कितले अपुरबायेची दिश्ट पळया. ताका म्हणटा तें विजन. हांवें एक मेळ घडी जई, SVD मेळ घडी जई आनी हो मेळ घडचो कित्याक संवसारार कितें आसा, पातकाचो काळोख आनी बेविश्वासाची रात. आयच्या काळार आसा की ना मगोचें ना, आयच्या काळार चड आसा. त्या काळार 150 वर्सां आदीं 150 years बॅक जर्मनींत सगळ्यांतल्यान कम्युनिझम वाडोन आसलें. लोक नास्तीक जावन गेल्लो. लोक केवल खावचें जेवचें घामात मारचें लैंगीक ओडण्यो हांतूं सुजी येतलो. संवसारांत आनी सगळो मगोचें संवसारांत संवसाराचेच संगतीक लब जाल्ले सर्ग ना म्हण ते चिंतले. देखून इगर्ज सयत तांणी पाडाव केले, पूड केल्यो. अडॉल्फ हिटलर जल्मोन वाटसो टायम तो नास्तीकपण विशेष रितीन सगळ्यांतल्यानी विस्तारून आसलें. देखून तांणी इगर्ज्यो नाश केल्यो, कॉवेंतां सेमिनरी बंद केल्यो आनी पाद्रापान सिस्टरांक सयत धर्न तांणी जैलांत घालून सुरू केलें. असल्या काळार सांत आर्नॉल्डाक आयले एक दिश्ट. हांव एक सभा घडतलो आनी त्या सभेचे सांदे सगळ्या संवसारार वयतले. खंय पातकाचो काळोख आसा, खंय नास्तीकपणाचो अंधकार आसा. ते देवाच्या उतरां मुखार देवाचे उतर प्रकट करून पवित्र आत्म्याचो अभिषेक येवचे बरी कर, पवित्र आत्म्याच्या अभिषेकाच्या उजवाडा मुखार नपयस करतले आनी जेसूचे भोवपवित्र काळीज हर एका मनशाच्या काळजान राज करीशें करतले. म्हाका ही एक लांब दिश्ट. ताणें आर्नॉल्ड जॉन्सनान प्रारंभ करता आसतना ताचे कडेन कांय पयशे नासले, एक पयसो सयत नासलो. देखून बिस्पान ताका विचारलें, तूं एक सभा घडताय म्हण आयकलें, पाद्रापांची सिस्टरांची सभा घडताय म्हण आयकलें. आर्नॉल्ड म्हणलो वय, तर कोणें तुका पाठिंबो बसयला? तो म्हणलो कोणेंय म्हाका पाठिंबो बसवना. हांवें केवल मागणें केलें आनी पवित्र आत्म्यान म्हाका एक दिश्ट दिली, ही विजन दिलें. तर म्हणालो बिस्प, तुजे कडेन इल्ले पयशे म्हणी आसा? म्हजे कडेन कांय पयशे नात. कोणें म्हणी एक घर जागो दिता म्हण तुका बसयला गी? ना, कोणीय असो ना. तर बिसायब म्हणालो, तुवें आतां एक सभा घडीची जाल्यार तुका इल्लो जागो जायचे, जागो आनी गेल्यार पयशे जायचे. आनी ते एक घर आसाचे, घर आसल्या पावना तेंकां देलां मेजां भुरग्यां बसोंक आनी बेड्डां आनी खटलीं आनी तांकां रांदूंक तांदूळ आनी सर संगती जायचे. जायते खर्च आसा. ह्या खर्चा विशयान तुवें कितें चिंतलां? आर्नॉल्ड जॉन्सन म्हणालो, त्या विशयान हांवें कांय चिंतूं ना. देवान एक दिश्ट दिल्या, विजन दिलां आनी तोच देवूच पंथा पावयतलो. हें आयकून बिस्पांक हांसो आयलो की. पूण आर्नॉल्ड जॉन्सन पाद्राप ताच्या मुखार सांगूंक जायना म्हण ताका भायर धाडलें. आनी उरलेल्या पाद्रापांक उद्देश विसरून म्हणालो खंय, हो बिस्प, हो आर्नॉल्ड आतां आयिल्लो, ताज्या बोल्सान ना एक देडकी कांय एक पयसो आनी व्हडली सभा घडोवंक येता की. हो एकच व्हडलो पिसो, पिशा पैकी व्हडलो पिसो ना जाल्यार हो सांतां पैकी व्हडलो सांत भाग्यवंत. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मोगाच्यान तो भाग्यवंता पैकी एक भाग्यवंत जाल्ल्यान देवाचेर पातयेन ताणें प्रारंभ केले सभा. आज सगळ्या संवसारार 5754 याजक ब्रदर्स आनी तशेंच सेमिनरीज वावर करन आसा. 100,000चे किसड. आनी ताणें घडलेल्या शिश्टांच्या मेळांत नित्य आराधनाच्या भयणीच्या मेळांत आनी एक लगभग 4,000 म्हळ्यार 10,000चे किसड सांदे आसात देवाचेर पातयेवन. ताका एक लांब दिश्ट म्हणटात. देखून हें वर्स मोगाचें न्हू SVD सभेचे दैवीक शब्दाच्या मेळाचें जुबलेवाचें वर्स आमी म्हणटा, सेस्क्विसेंटेनियल जुबिली इयर. आनी ह्या वर्सा आमच्या SVD सभेनी आनी एक दिश्ट, एक विजन आमच्या सगळ्या SVDच्या सांद्यांक मातनी लोकांक दिलां. तें जावन आसा सर्वांक सर सुवातेर क्रिस्ताच्या उजवाडाच्या साक्षी जावया. हांगासर वयर आसा पळया एक पटी. सर्वांक सर सुवातेर क्रिस्ताच्या उजवाडाचे साक्षी आमी जावया. म्हणजे ही एक दिश्ट. आमी मागणें करतना मोगाचें न्हू आमकां अशें एक विजन नासल्यार आमचें मागणें फळाबरीत जायना, ह्या गूण भावार्थाचेंय जायना, ह्या तांत व्हड प्रभावय आसना. म्हणजे 2 तरान आतां दिश्ट मोगाचें तुमच्या दोळ्या मुखार दवरता. देखून चिंत दिवन आयका. पयलें
आमी मागता आसतना मोगाच्यान आमी दोळे धांपी जाय. कित्याक आमच्या दोळ्यांक कुडीच्या दोळ्यांक देव दिसना. आमी दोळे धांपल्या वेळार आमच्या आत्म्याचे दोळे उक्ते जायचे. आमच्या आत्म्याचे दोळे उक्ते जाल्ल्या तक्षण मोगाच्यान आमकां सर्ग दिसाचे. सर्ग म्हळ्यार मोगाच्यान खंय पयस ना. सर्ग हांगासर ह्याच जाग्यार आसा, पूण तो आत्म्या रुपार आसा. सी वी लिव इन 1 डायमेन्शन, 2 डायमेन्शन, 3 डायमेन्शन. आमचे संवसाराचें अस्तित्व कशें आसा की म्हळ्यार 3 डायमेन्शनचें. ताका तुमचें म्हजे पर्यांत लांबाय आसा, रुंदाय आसा आनी गुंडाय आसा. 3 डायमेन्शन. द डिस्टन्स, हायट अँड विड्थ, इतलेंच. पूण मोगाच्यान देव दुसऱ्याच डायमेन्शनान जी येता आत्म्या रुपार. तो आत्म्या रुपार असो देव हांवें दोळे धांपून ताका आत्म्यान पळोवंक प्रयत्न केल्यार इल्लेंच मोगाच्यान पळोवंक आमकां दिसता. सुरवेर म्हाका अर्घ आनी होगळाप दिवन देवाक पळोवंक प्रयत्न करतना इल्लोसो उजवाड दिसतालो. आनी उपरांत चड आनी चड उजवाड, आनीक चड उजवाड जावन विशेश दैवीक अनुभव जातना देव बाप, देव पूत आनी देव पवित्र आत्मो त्या उजवाडान, परजळान, महिमेन थंयसर सिंहासनाचेर बसून आसचें पळोवंक मेळटा. आनीक चड जाता आसतना मोगाच्यान आमी चड आनी चड देवाच्या त्या महिमेक आमी लागीं सरता. थंयसर मरियमाचें, सांता भक्तांचें, आंजबडव्यांचें दर्शन आमकां जाता. हें एक आमी दैवीक दर्शन घेवचें, तें एक दर्शन. दुसरें जावन आसा देवाची मांडावळ म्हज्या जिवितांत कितें जावन आसा. देव म्हज्या जिवितांत कितें आशेता. आतां एक भुरगो शिकता आसतनाच ताका विचारता आमी, तूं कितें जावंक आशेताय रे. जर तर तो भुरगो म्हणटा हांव MBBS जावंक आशेता. भारी बरें एक विजन म्हणटा, ताका एक दिश्ट. ल्हान भुरगो येदोळसो तो चिंतून सुरू करतलो, हांव डाक्टर जातलो, म्हज्या कानांत स्टेथोस्कोप घालतलो आनी म्हज्या कडेन ताळें थर्मोमिटर आसतलें आनी म्हजे कडेन इंजेक्शनां आनी वखदां आनी सगळीं आसतलीं, पिडेस्त तांची पिडा गूण करतलो. ताच्या मतींत आसत जाल्यार तो 10व्यान बरे मार्क्स काडटलो, PUCन बरे मार्क्स काडटलो, सायन्स बरें करून शिकतलो, विशेश जावन बायोलॉजी. आनी उपरांत MBBS शिकता आसतना थंयसर जायते अडखळ येतल्यो. उरलेले भुरगे म्हणटाले मोबायल पळया, वॉट्सॅपार या आनी कितें इंस्टाग्राम आसा, फेसबूक आसा आनी दुसरे आंतरजाळ आसा, तो वचना. आमी भायर या, आयस्क्रीम खावन या, आवय बापाय कडेन पयशे विचारया, फिल्माक या, भोवंक या. तो म्हणटा ना, म्हाका डाक्टर जावंक आसा. तें विजन, ती एक दिश्ट. या ताच्या मतींत आसा हांवें एक नर्स जायचें. जर तर म्हाका मन आसा इंजिनियर जायचें, हांवें एरोनॉट इंजिनियर जायचें, हांवें पायलट जायचें, हांवें पाद्र्याप जायचें, सिस्टर जायचें. एक पवटी त्या दिश्टीचेर मन केंद्रीत जियेल्यार ताचेरच नदर घालून ते मेळटा पर्यंत तो व्यक्ती कठीण परिश्रम करता, समर्पित जिवीत जियेता. देखून प्रेयर ऑफ विजन म्हळ्यार एक दिश्टीचें मागणें. म्हळ्यार देवाक म्हज्या जिवितांत कितें मांडावळ आसा, हांवें मागण्यांत ती पळोवंक प्रयत्न करचें आनी त्या दिश्टीन पळोवन देवाची मांडावळ म्हज्या जिवितांत जारी करूंक हांवें प्रयत्न करचें. मरियमायन तीच दिश्ट जोण घेतली. आंजबडव्या गाब्रियला मुखांद्र देवान तिका ती दिश्ट दिली, तूं देवाच्या पुताची आवय जातली. देवाक आसा जाल्यार कितेंच ना. तक्षण मरियन मायेन कितें म्हळें, आपले समेची साकन तुज्या शब्दा प्रमाणे म्हजें ती जावं. जिविताच्या अखेर पर्यंत ती त्या दिश्टीचेरच नदर घालून रावली. खुर्सा म्हळी उबे रावल्यार तिच्या हातांनी ते जेजूचे निर्जीव कूड ते सेपल्क्रान दवरली जाल्यार तिची दिश्ट जेजू जावन आसा देवाचो पूत म्हणून ती स्पश्ट तरान वळखून घेता. देखून मोगाच्यान आमच्या जिवितांत दिश्ट आसा जाय. आमकां केवळ दिश्ट आसल्यार पावना, त्या प्रमाणे आमचें जिवीती सारकें जायचें. देखून हांवें म्हणचें केवळ एक बरी दिश्ट आसल्यार पावना, सारकी दिश्ट जायची. थोड्यांक बरी दिश्ट आसा म्हळ्यार तांकां दिसता, कितें दिसता, हांवें गम्मत करीची, हांवें मजा मारीची, हांवें बोवाची, बरी दिश्ट पावना. पूण देवान तुका थांगची ती सारकी दिश्ट न्ही. हांगासर एकलो भाव आयिल्लो परगांवांत, तो काम करतालो. आपल्या बायले सांगता ताका कॉलॉन कॅन्सर जालें. कॉलॉन म्हळ्यार व्हडल्या आंकडीचें कॅन्सर. मोर्चार आसलो, भियेलो, कावजेलो, गांवाक आयलो. बायले सांगता हांगा तर येताना धाकटेना म्हळें सर्जरी करीचेच म्हण सर्जरी केली. आनी ताज्या उपरांत किमोथेरपी रेडिएशन करूंक आसलें. पूण तितल्यार थंयसर खंयच्या गांवांत तो काम करता, खंय कुवेट गी, मस्कट गी, दुबय, थंयसर ताजी विसा काबार जाता. ताणें फाटीं वचचेत आनी वचन जाल्यार ताजे बायलेन म्हणून वचचें. आतां बायल गेला तो एकलोच. ताजी भुरगीं शिकोवंक परगांवांत गेल्यान, इंग्लंडाक आनी खंय कॅनडाक हांगा USA. थंय शिकोवन जालां, तांकां थंयसर काम ना. जायते पयशे आनी लॉन काडलां हांगा गांवांत ती घर बांदूंक, जागो काडूंक आनी परगांवांत थंयसर भुरग्यांक शिकोवंक. देखून आतां पयशांची गरज आहा. देखून बायले धाडले आनी तो एकलोच सांगा. देखून मोर्चार आसलो. देखून भियान
दैवी कलोर ते मंदिराक आयलो तो हांगासर येवन कपेलांत येवन रडोन मागता तो देखून हांव थंयसर गेल्लो ताका पळयलें ताजे कडेन उलयलो ताका मागता आसतना आयलो संदेश हांवें ताका दिलो तूं सत मानशीतलें देवाची महिमा तूं पळयतलो तूं बरो जाताय भिये नाका तूं वेताय परगांव वचोन तुजी विजा रिन्यू करूंक जाता आनी तुजें कामय तुका फाटीं मेळटा तो धैर्यान ते पातयेवंक लागलो तो गेलो किमोथेरपी रेडिएशन सगळें करतना ताका सगळें सोसूंक साध्य जालें आनी उपरांत तो फाटीं गेलो काम करून ताका साध्य जालें आनी एक 3 म्हयने जायत जाल्यार परतून ताका पोटान दूख सुरू जाली डाक्टरान म्हळें ही पिडा रिलॅप्स जाल्या बरी दिसता वच गांवाक आनी तो गांवाक आयिल्लो डाक्टर लागीं वेच्या पयलें हांगासर आयलो आनी म्हणालो फादर म्हाका देवान कित्याक हें म्हाका परतून ही पिडा अशें गेला गेले ते आयिल्ली हांव देवा कडेन मागोन गेल्लो हांवें म्हळें तूं मागोन गेलोय तूं बरो जाल्ल्यान दावलोय तूं एक रेतेर करची आसली न्ही गी वय फादर म्हजी सूख जाली देवाकार आनी हो ग्लाब दिवंक हांव चुकलो तर हांगासर रेतेर कर म्हळें हांवें रेतेर करची गी धाकता लागीं अशें तें तुजेर होंदून आसा गेले ते फाटीं तुका देवान अवकाश दिलो करूं नाय कर म्हळें मोगाचें न्हू ताका पीड आसली जाल्यार धाकट्यार लागीं वेच्या बदला दुसरे फावटी पयलें हांगासर रेतेर करूंक लागलो आनी हांगासर रेतेर केल्ल्या वेळार हांवें ताका पळयलें एक बरें खुमसार जावचें खुमसार जाल्या उपरांत म्हज्या लागीं तो उलोवन म्हणालो फादर हांवें आयिल्लें बरें जालें हांवें म्हळें कितें जालें म्हज्या जिवितांत हांव एक वायट जिणी जिवन आसलो म्हाका ही गरज खुमसार म्हळें जायनातलें म्हज्या बायलेच्या कुटुंबाचो जागो आसलो ताज्या बायलेच्या भावा भयणी कोणा मेळनातल्या बरी हांवें फॉल्स विल करन तो जागो सगळो म्हज्या बायलेच्या नांवार करून काडिला तशेंच तो म्हणटा ताच्याय जिवितांत ताज्या भावा भयणीक मेळचे आसलो जागो सयत ताज्या भाव बापाय कडेन तांकां कशें म्हणी करून सांगून मरच्या पयलें तांणी एक विल करच्या बरी करून तो जागो सगळो ताज्या नांवार करून काडिला अशें बायलेच्या कुटुंबाचो जायतो जागो ताच्या कुटुंबाचो जायतो जागो ताजे लागीं आसा मात न्ही दुसरो जागोय जायतो ताणें ताजो करून घेतला जायतें इन्वेस्टमेंट केलां भुरग्यांक शिकोवंक परगांवां धाडलां थंयसर शिकप जालां तांकां अमेरिकांत या खंय इंग्लंडांत पूण आतां काम ना आनी हांकांय ही पिडा आयल्या तो म्हणटा देवान म्हाका जागयलें आतां हांव जाणा जालो देवाची ती दिश्ट म्हज्या जिवितांत ताणें म्हाका पवित्र जावंक भाग्यवान जावंक आपयलें पूण हांव लुटून ग्रेस जावंक पळोवन आसा हांवें म्हजें पातक वळखून घेतलां आनी हांव आतां वचोन पयलें कोणाचो जागो कोणा दिवंक आसा तो हांव दिवच्या बरी करतां आनी जर तर देव म्हाका वांचयता हांव नांदल्यारय हांव मरणाच्या खटल्यार म्हणी बरोवन दितालो अशें फाटीं गेलो मोगाच्यान अशें फाटीं वचोन तो आस्पत्रेंत थंयसर आसलो तो देवान ताका बरो केलो बरें करून जातच तो ताज्या भावां कडेन भयण्यां कडेन बायलेच्या भावा भयणी कडेन सगळ्यां कडेन राज्य जावन मोगाचें न्हू मागण्याचें जिवीत आज जिवन आसा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया म्हज्या मोगाच्या भावा भयणी आतां तुका समजलें दिश्ट म्हळ्यार कितें गे म्हणून दिश्ट म्हळ्यार केवल एक वय बरी दिश्ट आसल्या पावना सारकी दिश्ट देखून आमी वाचता रायांच्या बुकांत दुसऱ्या बुकांत 20व्या वर्सांत पयल्या वळीर 2 Kings chapter 20 verse 1 त्या दिसांनी हेजेकिया पिडेन पडलो आनी तो मारणाचे तळणीर पावलो आमोसाचो पूत प्रवादी इशेया ताचे सरशी आयलो ताणें ताका म्हळें अशें सांगता सर्वेस्पर तुज्या घरांत सारकी वेवस्था घाल बरी वेवस्था न्ही सारकी वेवस्था घाल कित्याक तूं मरचार आसाय तूं वांचो नाय म्हाका न्हू हें आयकलेंच हेजेकिया राय रडलो आपूण मरता म्हणून आपणान इतलें आस्त बदीक पुरा जोण घेतला कितें फायदो देखून वणदीच्या कुशीन तो घुलो आनी घळघळ्या रडलो इजाया प्रवादी थंयसर आसा एक ताज्या राज्य असो एक केवल एक सादो सांदो तो ताच्या मुखार हो राय रडता आनी देवा कडेन बोगसाणें मागता देवा म्हजी दया कर काकूत कर तक्षण देवाचें उतर इजाया प्रवादीक आयलें आनी इजाया प्रवादी म्हणालो राया तूं पातक रडोवन देवा लागीं फाटीं आयलोय देखून देव तुका आनी 3 दिसां भितर देवाळाक वचोंक तुज्या हाता पांयांक बळ दितलो प्रेज द लॉर्ड आनी तुज्या जिविताक 15 वर्सांचे आवक तो वाडयतलो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 3 दिसां भितर तूं देवाळा वेतलो ताचो अर्थ तूं बरो तसोच खंय वच देवाळाक वच म्हज्या मोगाच्या भावा भयणी दिव्य वाणी लायव्ह कार्यक्रमांत तूं वांटेली जावन आसाय तर देव तुका दिश्ट दिता म्हळ्यार जेन्ना तुका अवकाश मेळटा ही गरजी वच खंय वचनाका खंय न्ही थंय मागणें चलता आंगणा मागणें चलता ना कातोलीक इगर्ज माते मारिपा जावचें तें मागणें इगर्जीन जावचें कातोलीक इगर्ज मातेच्या वय परवणगे काल आसल्या जाग्यार वच थंय वचोन कातोलीक पवित्र सभेन बिस्पांचे एकवटांत आसली ह्या जाका लागीं गुमसार जा कोणा लागीं न्ही तांचे लागीं गुमसार जा पातक रड जिणी बदल देवाचें उतर आयक एका रेतीन आनी त्या प्रमाणे तुजें जिवीत मांडून घाल तेन्ना देव तुका तुजें आवक तो सोडयतलो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया एक भाव म्हाका बँगलोरतान फोन करता आनी म्हणटा फादर म्हाका
विजनां दिसतात, म्हाका दर्शनां दिसतात. कसलें दर्शन दिसता? म्हाका पोर देव दिसल्या बरें जालें आनी म्हाका मोरी माय दिसल्या बरें लागलें. आनी जायतो वेळ उलयलो. हांवें म्हणलें तूं मस्त उलयताय, 5 मिनटां सांगलें न्ही, बरें लागलें म्हाका. एक फावटी येवन ताजेर म्हाका हांगा सांग, तुमच्या इगर्जीक वचोन सांग. ते म्हणटा हांवें इगर्जी मात्र खंय येवपणी वयचें फादर. तितल्यार म्हाका एक दैवीक संदेश येवन हांवें ताका सांगलें, तुवें कुंभसार जावन कितले दीस जाले? हांवें कुंभसार जावन मात एक 10-12 वर्सां जालीं फादर. तर तुका जावनचें दर्शन तें म्हाका दिसना, तें देवातां हें खंय सैतानाचें लुसिफराचें दर्शन. तूं पयलीं ये हांगा एक रेतेर कर, पातक रडोवन तुजें कुंभसार जावन जिणी बदल, उपरांत ती दर्शनां. देखून म्हाका न्हू दर्शनां सबार तरांची येवंक साध्य आसात. जागृत करा म्हाका न्हू बरीं दर्शनां. देवाच्या उतरा प्रकार आमकां दर्शनां मेळची गरज आसा. आनी हाबाकूक प्रवादीचे प्रकात्र देवाचें उतर अशें म्हणटा दुसऱ्या वसरान दुसऱ्या वडीर हाबाकूक चॅप्टर 2:2. तेन्ना सर्वेस्परान म्हाका जाप दिली आनी म्हळें, दर्शन बरोवन दवर, तें सोंपेपणी वाचूंक जावचे खातीर एका फळयांचेर तें बरय. फळें म्हळ्यार तें रुंदी आसता, लंबी आसता. फळें खंयच्याय कंपनींत भितर येयल्या तक्षण तें विजन म्हूण बरोवन दवरता. आतां तुका आनी म्हाकाय देव एक विजन दिता. हांव एक पाद्र्या, म्हजें विजन जायचें, हांव एक बरो पवित्र भाग्यवंत याजक जायचें. हांवें एक बरो पवित्र भाग्यवंत दादलो जायचें. म्हजें कुटुंब भाग्यवंत करीचें, म्हज्या घोवाक भुरग्यांक भाग्यवंत करीचें, म्हजें कुटुंब बाचाव करीचें, अशें एक विजन आसा जाय. आनी तें बरोवन दवर म्हणा. तुवें हांवें बरयचें म्हणून ना, म्हज्या काळजांत मोतीन केदाळ उडा सोरीचें. देखून मागणें करतना म्हाका केवल आमी आमच्या बापा नामान मरियो संता मरियो सांगल्या पावना, या केवल मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेतल्या पावना. थंयसर जेजू तुज्या काळजांत येता आसतना दिंबियेर पडून दोळे धांपून, सोम्या जेजू म्हज्या काळजांत आयलाय, म्हज्या जिवितांत कसली तुजी मांडावळ, कसली तुजी येवजण, सोम्या कडेन इसारा. आनी देव तुमकां एक दर्शन दितलो. त्या दर्शना प्रमाणे मोगाच्यान आमी जिवंक फुडें सराचे. उपरांत थंयसर तिसरी ओळ म्हणटा हाबाकूक चॅप्टर 2:3. हें दर्शन आपल्या नेमलेल्या काळा पासत तें शेवटा विशयांत उलयता आनी तें फटयना. तें गळाय करीत जाल्यार वाट पळोवन राव, कित्याक तें खरेंच येतलें, तें येवंक लांब काळ लागचो ना. हालेलुया. हांवें मोगाच्यान म्हाका उडासा, हांवें 30 वर्सां पयलीं म्हाका दैवीक अनुभव मेळ्ळो. कॅरिस्मॅटीक हांव जाल्लो, पूण एकाच बरा मोगाच्यान म्हाका कॅरिस्मॅटीक वागण्यांत वाडवळ येवना. जायते म्हयने लागले, जायतीं वर्सां लागलीं. आतां हांव 30 वर्सां कॅरिस्मॅटीक मागण्यांत आसा जाल्यार आतां जाल्यार सकाळीं 5 वरां उठून हांव पयत पुस्तक वाचून बरी तयाराय करता. दिंबियेर पडोन मागणें करता, हात वयर करून मागणें करता. गरज आसा मोगाच्यान एक देंवसराक धांवणोवंक, खोट्या स्पिरितांत अलग रावंक, आनी एक देवान दिवचें तें दर्शन जोण घेवंक. उपरांत सर 4थी ओळ म्हणटा वर्स 4. बोळे जो मनीस प्रामाणीक न्हय, म्हणजे कोणाक तें विजन ना, ती दिश्ट ना, तो नांस जातलो. पूण प्रामाणीक मनीस जाका मिशन विजन एक्शन प्लॅन आसा ताच्या जिवितांत, तो विस्वासीपणा वरवीं जियेतलो. मोगाच्यान जर तर आमकां एक बरी दिश्ट आसा, हांवें सरकार वचोन पावा जाय, सांत भक्तां सांगता जियेचें. त्या प्रमाणे ह्या संवसारांत म्हाका मिसांव आसा. हांवें रेतीर वचचें, हांवें म्हयन्याक 2 फावटी कुंभसार जायचें, हांवें आयतारा मीस कळोवंक नजो, हांवें पयत पुस्तक वाचयचें, हें म्हजें मिसांव. आनी एक्शन प्लॅन त्या प्रमाणे म्हजी जिणी जियेची. हांवें खोट्या इश्टांत हांव पयस सराचें, नालिसायच्या जाग्यार वयचें न्ही, पितीसपणांत कितेंच हात घालचें न्ही. तसलें एक्शन प्लॅन म्हज्या जिवितांत आसो जाय. म्हूण ह्यो बूक 20 आनी 9:18 ओळ. प्रोवर्ब्स चॅप्टर 29:18. जंय प्रावाद ना थंय लोक उसांबळ जाता, जो धर्मशास्त्र पाळटा तो भागी. प्रेज द लॉर्ड. जंयसर प्रावाद ना म्हळ्यार जंयसर दिश्ट ना, दर्शन ना, जिवितांत एक उद्देश ना, शेवट ना, तो लोक उसांबळ जातलो आनी तो नाश जातलो. होसेया प्रवादीच्या बुकांत आमी वाचता चॅप्टर 4:6. होसेया चॅप्टर 4:6. गिन्यानाचो अभावाक लागून म्हज्या परजेचो नाश जाता. गिन्यानाच्या अभावा लागून म्हज्या परजेचो नाश जाता. पूण मोगाच्यान आमचो नाश जावंक सोडचें नाका. आमचें मागणें दर्शनाचें मागणें जावन दी, दिश्टीचें मागणें जावन दी, आमचें मागणें देंवसराचेर सैतानाचेर झूज मारचें तसलें मागणें जावन दी. आमचें मागणें सोम्याच्या एकवटांत, सोम्याच्या सांगातपणांत, सोम्या सांगाता संवाद करचें तसलें मागणें जावन दी. दोळे धांपून मोगाच्यान आमी मागणें करया. भोवमंगळा सर्गीचे बाबा, मागण्यांत आमकां तूं तुज्या लागीं एकवट जोडूंक आपयता, तुज्या सांगातपणांत जिवंक आशेताय. आमच्या मागण्यांत तुज्या लागीं आमी उलय जाय म्हूण तूं आशेताय आनी तुका आमी आयका जाय म्हूण आशेताय. अशें आमी तुज्या लागीं संवाद चलयचें. अशें आमच्या जिवितांत खरी दिश्ट, बरी दिश्ट, सारकी दिश्ट आसा जाय. आमच्या जिविताच्या उद्देशा विशयान, आमच्या कुटुंबाच्या उद्देशा विशयान
आमी जिवनच्या त्या समाजाच्या आमच्या समुदायाच्या फिरगतीच्या उद्देशा विशान आमकां स्पश्ट वळख आसा देखून आमच्या मागण्यांत आमी देंवसराचेर सैतानाचेर ह्यांच्या सर अडखळीचेर वायट वनवणेचेर ओडण्याचेर ताळण्याचेर आमी झूज म्हणून आमी जैत वंचायची बापा ह्या आध्यात्मीक झुजांत आमकां तूं जैत लाभय तुज्या भुरग्यांचेर दयाळ दिश्ट घाल बापा दिव्यवाणी लायव्ह मागण्याच्या कार्यक्रमाच्या सर विक्षकांचेर आशिर्वाद घाल बापा कामनांतल्यान बरें काम फाव कर कामाच्या जाग्यार प्रमोशन आसा जाल्यार प्रमोशन फाव कर परिक्षा बरयतल्या भुरग्यांक बरी गिन्यान मत जाणवाय उडासाची सकत दी तांच्या परिक्षांनी बरें पालिता आमचे बरें मार्क्स येवन आनी उत्तीर्ण जावन बऱ्यांतले बरें वर्त शिकप वंस शिकप तांणी शिका तांच्या देण्यांनी तालेंतांनी तांकां उर्जीत कर तांकां बऱ्यांतले बरें वय मान गौरव मुकूट तांकां मेळा अशें कर तांकां प्रायज भोवमान मेळा अशें कर बापा काजो जावंक अशें जाल्यार वेळार जिवीत असो सांगातीन बरी सैरीक तांकां जाय अशें कर काजो जाल्यार भुरग्यांचे देणे फाव कर गोबायला मदें वर्त माया मोग एकवट फाव कर बापा त्या भुरग्यांक ल्हान व्हड करून तांकां आर्थीक आशिर्वाद बेसांव दी बापा तुज्या मोगान तांकां सांबाळ बापा तांच्या जिवितांत सगळ्या तांच्या गरजांनी तूं पाव बापा प्रायवंतां खातीर पिडेस्तां पासून कश्ट जाल्या पासून विशेश जावन कॅन्सर पिडेस्तां पासून आर मारिल्ल्या पासून न्हिदल्या लागीं आसल्या पासून जैलांत आसल्या पासून बंदडेंत आसल्या पासून वायट सवयांक वळख जाल्ल्या पासून बापा आमी मागता समेस्त तांच्या गरजांनी तूं पाव हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो आनी तुमचे सवे आसो सर्वेस्पर देव तुमचे वयर आसो आनी तुमचेर आशिर्वाद घालूं तुमच्या मोगल्यान आसोन तो तुमकां वाट व्हरूं तुमच्या फाटल्यान आसोन तुमची जतन घेवं तुमच्या भोंवतणी आसोन तुमचें संरक्षण करूं अशें सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन भोवमोगाच्या न्हू दैवीक लोरेत्र मंदिराक येवंक केदींच विसरा नाका विशेश जावन आमच्या वार्षिक उत्सवाच्या फेस्ताक तुमकां स्वागत करता ऑक्टोबराची 5 तारीख आमचो 21वो वार्षिक उत्सव 20 वर्सां आमी संपयता 3 दिसांचो संभ्रम ऑक्टोबर 3rd 4th 5th ब्रेस्तार शुक्रार शनिवार ब्रेस्तारा दिसा सकाळीं 9 वरां तावन 2 वरां पर्यंत रेतेर आसतली शुक्राराच्या दिसाय सकाळीं 9 वरां तावन 2 वरां पर्यंत रेतेर आसतली हांगासर उचित सगळ्यांकी जेवण आसा सगळे सवलती आसात रावंक जाल्यार रुमांची वय वस्तेची विलावरी आसा देर इज पॉसिबिलिटी ऑफ रूम्स अँड ऑल द फॅसिलिटीज आनी 5 तारखे शनिवारा दिसा ऑक्टोबराच्या 5 तारखे शनिवाराच्या दिसा 24 वरांचे मागणें 24 hours प्रेयर सकाळीं 6 वरां तावन आयतारा सकाळीं 6 वरां पर्यंत शनिवाराच्या दिसा 9 वरां तावन हांगासर रेतेर प्रारंभ जाता ब्रदर प्रकाश डिसोजा बँड्रा तावन हांगासर येतलो आनी दाबाजीक संभ्रमीक मिसाचें बलिदान भेटोवंक मनादीक बाप अनिल डिसोजा पक्षिगिरे सांजूत देवाच्या पुण्यक्षेत्र असो रेक्टर बापू विगार बापी हांगासर येतले आनी बऱ्यांतले बरें शिकोणदारी आमकां हांगासर 3 दीस आनी रातीच्या जागरणांत शिकोण दितले सांगाता मेळोन मोगाच्या देवा घरका आनी हुकलाब दिया सगळ्या संवसारा खातीर मागया तुमकां मोगाचे आपोवणे मोगाचें नांव म्हजें नांव आसा फोन नंबर आसा आनी हांगासर QR कोड आसा आनी केदाळे तुमची मागणी तुमची तेसांवां तुमी आमकां धाडयेत आमचे व्हिडिओ तुमी थंयसर पळयत दिव्यवाणी लायव्ह कार्यक्रमाद्वारे मोगाचें चड आनी चड आध्यात्मीक वाडवळ आमी जण घेवया तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं.